गोय एक पर्यटन हब म्हूण आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद आसा. ते प्रमाण गोय हें आयुर्वेदा हब जावचें हे खातीर हांव वावुरतलों. तशेंच ह्या आयुर्वेद हॉस्पिटलांत भायल्यान येवपी पर्यटकां खातीर 6 म्हयन्यांचे अभ्यासक्रम आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशें आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान दिलें. वट्ट 302 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. आयतार 11 डिसेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं तुयेच्या ह्या आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें, अशें ताणें सांगलें. कोविड-19 सगळे कडेन जालें तेन्ना आमच्या पॅथीची वखदां सगळे कडेन डिमांड येवंक लागलो आनी भारताची ताकद कितें आसा तेन्ना ताणें कळ्ळें. त्या म्हणजे सगळे ह्यो गोश्टी आतां आमचो देश एक जगांतली 5 इकॉनॉमीचेर 5 नंबराचेर आसा. अशें श्रेय जें आसा तें नागरिकांक सामकें सगळ्यांक आसा आनी ताका आनीक फुडें व्हरपाक एक नंबर जावपाक जें कितें आसा तें कांय वेळ लागची ना. आमी सगळ्यांनी अशे तरेचे प्रयत्न केले. म्हाका दिसता आयुश पद्दती आमी सगळ्यांनी जर स्विकारली, आयुर्वेदा जर आमी सगळ्यांनी स्विकारलो जाल्यार आमी निरोगी उरतले आनी म्हाका दिसता देशाचे हेल्थाचे बजेट सुद्दां एक विचार कमी जातलें अशें म्हाका हांगा जी वेवस्था आसा ह्या जो एस्टिमेट आमी 2 भागांनी केलो. दुसऱ्या भागाचो सेकंड जे आमचें हें आसा हॉस्पिटलाचो जो सेकंड भाग आसा तो आमी विचार ताचेर चालू आसा. योगा आनी नॅचरोपॅथीचो एक भाग नंतर जावंक त्या विचार करपाक जाता. पूण आज फर्स्ट फेज जी आसा ती ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा. जवळ 300 पेक्षा जास्त कोटी रुपया खर्च जाल्ले आसा. कदाचित एस्टिमेट वाडलो जाल्यार आनीकय खर्च म्हणजे आमी योग्य पद्दतीन सुसज्ज अशे सगळे गोश्टी 302 करोड जाल्लो आसा. एस्टिमेट 300 कोटीचो आशिल्लो आनी त्या भितर 302 कोटी हातूंत आमी सगळें काम पूर्ण केल्लें आसा. आनी येणारी फेज जी आहा प्रधानमंत्र्याच्या आयुष मंत्रालय सोनवाल तोय योग्य पद्दतीन हें काम फुडें व्हरत आसा. आनी म्हाका खूब आशा आसा की गोंय एक ट्युरिस्ट हब आसा. तो मेडिकल हब जाता जाल्यार आमकां योगा सारके गोश्टी हांगा योग शिकयल लोक ट्युरिस्ट जे आसात तांकां योग शिकपाची गोंय हिंदुस्थानांत ते येतात आनी खास करून गोंयांत जर येयले तांकां खंय 6 म्हयन्याचो कोर्स ते पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत 6 वर्साचो कोर्स सुद्दां हाची तयारी आमकां हाजे फुडें करपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी तें करपाक सक्सेसफूल ठरतले. हांगा जवळ जवळ 200 बेडाचे हॉस्पिटलाची वेवस्था जाल्ली आसा. सादारण अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेज जी आसा ताजी आज डॉक्टरांनी तुमकां सगळ्यांक डिटेल्स सांगिल्ले आसा ती सुरू ह्या वर्साच्यान सुरू जातली. पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज फुडल्या वर्साच्यान आमी सुरू करतले आनी योग्य अशे तरेचे जे आपल्या देशाची डॉक्टरांची उणीव आसा आनी योग्य डॉक्टरांची उणीव जी आसा ती करपाचें काम जें आसा तें इन्स्टिट्यूट हाचे फुडें कॅटर करतले आनी संपूर्ण गोंय निरोगी